गोंय वैजकी महाविद्यालयांत वखदां आनी रगत भायल्यान घेवचें पडटा आनी इतलें आसूनय सरकार विधानसभेत फट उलयता। गोंय वैजकी महाविद्यालयांत जाल्ले गोंधळाक भाजपा सरकार जापसालदार आसा असो आरोप अपक्ष आमदारांनी केला। फुकट वखदां दिवपाक सरकारान अर्थसंकल्पांत तरतूद केल्ली, मात लोकांक अजूनय फुकट वखदां मेळनात। आमदार पांडुरंग मडकयकारान विधानसभेत जीएमसीचेर विचारिल्ल्या प्रश्नांची सारकी उत्तरां दिवपाक सरकार अपेशीत थारला अशी टिकाय आमदारांनी केल्या। सगळ्यांक डडडीत खबर आहा की जीएमसीन कितेंय वखदां ओ कसले इम्प्लांट ओ कितें रगत सगळें तुका भायल्यान हाडचें पडटा। इतलें आसून पसून सरकार डायरेक्ट थंय असेंब्लीन डडडीत फोट्यो मारता आनी फोट्यो मारतना माननीय आमदार पांडुरंग मुडकयकाराचो प्रश्न आहा। थंय प्रश्नाक तो सांगतलो आतां डिटेल कितें ताणें मागिल्ल्यो आनी जी उत्तरां कांय दिवंक पावलेत ना सरकार। आमचो डिमांड असो आहा की जीएमसी इज अ मॅस क्रिएटेड बाय द बीजेपी आनी हे मॅस आतां उत्तर क्लियर कट दिवपा खातीर दिवचे येवजी ते अवॉयड करतात आनी ते भलतेच खंय व्हरतात। सी देर इज बजेटरी एलोकेशन मेड फॉर फ्री मेडिसिन्स बट फ्री मेडिसिन्स आर नॉट गिवन एट ऑल। म्हणजे सगळ्यांचो अनुभव असा थंयसर गेल्या नंतर फ्री मेळटा काय कितें। एक सादी बेजीक जी वखदां जाय जी कोणी पेशंट एडमीट जाल्या नंतर तो मागीर डायबिटीज पेशंट आसुवेत, हायपर टेन्शनाचो पेशंट आसुवेत किंवा कसलोय जर पेशंट आसलो जाल्यार ताका ही बेजीक वखदां जी सुरवातीक दिवपाची आसता ती सुद्दां वखदां नासता तेंचे कडेन। आयज हांवें सकाळीच रिकॉर्ड हाडलो, कितलींशींच वखदां आंगार म्हाका दिल्लें आसा, आन्सर दिल्लें आसा, सगळीं वखदां अवेलेबल आसा म्हणून। कितलींशींच जी आमकां गरजेचीं वखदां आसा पेशंट गेल्या बरोबर दिवंक जाय ती वखदां सुद्दां गेले 20-30 जाले ना। आनी ज्या वेळार आमी असेंब्लीक क्वेश्चन घालता त्या वेळार थोडीशीं वखदां ते अवेलेबल करता। म्हणजे सरकार हो आमकांय फटोवपाचो प्रयत्न करता आनी जनतेकूय फटोवपाचो प्रयत्न करता। कॅज्युअलिटीची थंय तुमी पळयलां आसतली आयसान इतके एक्सिडेंट जाता, रस्त्यांचेर एक्सिडेंट जाता, कॅज्युअलिटी एक्सिडेंट जाल्ल्या पेशंटाक कॅज्युअलिटीन व्हरता, एक डॉक्टर आसता थंयसर, तेजें स्कॅनिंग करपाक ताका थंयसर कोण नासता, ECG करपाक कोण नासता आनी तेजे बरोबर थंयसर बाकीचे जे पेशंट आसा हांवें पळयलां अशे कोणाक छातयेन दुखता म्हणून पेशंट येयल्लो आसता, कोणाक आनीक कसले पेशंट आसता तांकां तपासपाक आनी एक्सिडेंट जाल्ले पेशंट आसा तांकां तपासपाक वेगळे वेगळे थंयसर 2 आसूं घातले, सेपरेट वॉर्ड आसूं घातले। ते ना, एकाच वॉर्डांनी सगळ्यो गोश्टी जाता आनी त्या खातीर खंयचेच पेशंट जो आसा, एखादो हार्ट एटॅक येयल्लो सुद्दां पेशंट जर ताका थंयसर ते दवरता, डॉक्टर बिजी आसा म्हणटा थंयसर तो कोण तरी एक्सिडेंट जाल्लो आसा ते एक तो ट्रिटमेंट करता। आनी त्या खातीर हांगा हे मेडिसीन आमच्या जीएमसीन इतके गैरकारभार जाल्लो आसा की आमच्या मिनिस्टराचें आनी सरकाराचें लक्षूच ना।